जीव जोरोयलो. तोरी आसतना सर्वेस्पोर म्हजे होप सांबाळतलो आनी देवाच्या हातान आसलें म्हजें इनाम. सर्वेस्पोरांच्या दोल्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बोल म्हटल्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूंक, जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल पोरजेक नव्यान ताका एकठांय करूंक म्हजे आवयच्या कुसव्यांत सर्वेस्पोरान म्हाका आकारलो. तर होच सर्वेस्पोर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें सेवा केल्यार पुरो ना, जाकोबाचीं कुलां नव्यान उपजयल्यार पुरो ना, इस्रायेलाच्या उरलोल्या लोकांक परतून हाडल्यार पावो ना, प्रितुमेच्या शिमा पर्यान म्हजी सोडवण पावोवचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलों. देवाचें उतर हें. देवाची उर्बकाय. आमचो जबाब गावून जातलो. तुवें म्हाका रोज लायलो, हांव तुका दिन वाचता. सगळीं म्हणया. तुवें म्हाका रोज लायलो, हांव तुका दिन वाचता. सर्वेस्पोरा तुवें म्हजो ताव घेतला, तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसता आनी केन्ना उठ्ठा तें तूं जाणा. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पळयता तुका दावी. हांव चलता की आड पडटा तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो कोरण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. तुवें म्हाका रोज लायलो, हांव तुका दिन वाचता. सांद्यान सांदो म्हजी कूड तुवें घोडल्याय, म्हजे आवयच्या कुसव्यांतान तुवें म्हाका विणला. म्हजें सोय म्हणल्यार एक ओजाप, ताचे खातीर तुका पयाची. ताचे खातीर दिन वाचता. तुवें म्हाका रोज लायलो, हांव तुका दिन वाचता. म्हाका गुप्ती आकारतालोय तेन्ना आनी बोयच्या गोपान मोची कूड घोडटालोय तेन्ना मोची तुका परिपूर्ण लोक आसली. मोचे प्रोतोनीचे कांयच तुका गोपीत नासले. तुवें म्हाका रोज लायलो, हांव तुका दिन वाचता.
दोन दुतांच्या इतिहासा वेले वाचो. पावलोन म्हळें तांचो राजा जावंक देवान दाविदाक उपजयलो आनी ताचे विशीं गोवाय दिवन म्हळें म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसेचो पूत दावीद मेळ्ळा. सगल्यो म्हज्यो खुश्यो तो करतलो. आपले भासावणे प्रमाणे दाविदाचे सोस्तींतलो देवान इस्रायलाक जेजू सोडवणदार उपजयलो. जुआवान आख्खे इस्रायलाचे पोरजेक जिवीत बोडोवपाचें स्नान परगडलें तेन्ना ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली. आपल्या जिविताचें काम सोंपोवच्या वेळार जुआवान म्हळें तुमी चिंतात तो हांव न्हय. म्हज्या फाटल्यान येवंक म्हज्या फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताच्या वाणाच्यो वादयो सोडूंक म्हाका फावना. म्हज्या भावा भयणीनो, आब्रामाचे कुलयेच्या पुताद्वानो आनी तुमचे मदें देवाक भियेतल्यानो हो सोडवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला. देवाचें उतर. देवाची वडणूक. Soy, 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 sorbes por hoy. Soy, 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 sorbes por hoy. Soy, sorbes por hoy. Soy, sorbes por hoy. Soy, sorbes por hoy. Jezu babacie utor tu. Dacia mogaci koporsa. Soy, 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 sorbes por hoy. Soy, 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 sorbes por hoy. Soy, sorbes por hoy. Soy, sorbes por hoy. Soy, sorbes por hoy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka somia. एलिझाबेथ प्रसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे थंय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची शेजार सामारी आनी सोयरीं दायरीं तिका पोरबी दिवंक लागलीं. 8व्या दिसा बालकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा पोरमोणे झाकारियास म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदताली. पूण ताचे आवयन उतर घालून म्हणलें ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी ताणें तिका सांगलें तुज्या गोत्रांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण ताच्या बापायची खोशी सोदून काडूंक ताणें बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें आनी ताणें फोली मागून घेवन तिचेर बरयलें ताचें नांव जुआंव. आनी सगळीं अजाप जालीं. तेच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगळ्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुदियाच्या आख्ख्या दोंगरी मुळकांत
ह्यो खबरो गाजल्यो आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगोवन म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतरतलोसो तुमकां दिसता? आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सोवे आसलो. आनी बाळक वाडटा वाडटा बुद्दीन ओकोण जायत गेलो. इस्रायलाक सोबे माजार दिसती पळोवेर तो ओरोण्यांत रावलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान तुका क्रिस्ता. मोगाचे इश्टानो, 16व्या शेंकड्यांत रशिया देशांत जेन्ना रशिया देश आसलो कम्युनिस्ट, आपलो भावार्थ जियोंक सोंपेपणान आसली, ह्या काळांत अशी एक घडणी घडली. एक क्रिस्तांव तरणाटो आसलो आनी ह्या तरणाट्याक जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक ताका जायती उमेद आसली. पूण सरकारी लोक दिनासलो. कोणूय तर सांपडलो जाल्यार हो क्रिस्ती धर्म हाचो प्रचार करता जाल्यार तांकां बोनकूण फावो जाताली वो तांकां मरण सुद्दां भोगचें पडटालें. असले परिस्थितींत हो तरणाटो जोरी हे जाणा आसलो, पूण जेजूची दुसऱ्यांक खबर परगटूंक ताच्या सोवें जायती उर्बा आसली. आनी उर्बेक लागून तो जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक परगट्टालो. लीप चोरयां तो जेजूची खबर दुसऱ्यांक सांगतालो. अशें आसतना एक दिसा तो जेजूची खबर सांगता आसतना दुसऱ्यांक सांपडलो आनी ताका सरकारी मनशांनी वडिलांनी ताका प्रेसावान घातलो. आनी ही खबर ताच्या धाकट्या भावाक गमली. म्हज्या भावाक धरून व्हेलो आनी म्हज्या भावाक घोडे ते आतां जिवीशी मारतेले आनी म्हजो भाव कितें भोगता आसतलो काय ह्या वेळार. हे भाशेन हे धाकट्या भावाक आपल्या व्हडल्या भावाचो हुस्को जालो आनी म्हणटकूच हो धाकटो भाव आपले भावाचे खोबरेक गेलो प्रेसावान. आनी प्रेसावान थंयसर कसो म्हूण म्हज्या भावाक हांव फुडो कोत्तलो आनी कशी म्हूण हांव तेजी खबर घेतलो आनी कितें म्हूण ताका हांव सांगतलो. बाबा तूं भियेना काय, हे भाशेन ताका हांव सांगतलो काय. पूण कितें जावं हो धाकटो भाव ताचो काळजीदारपण घेता आनी आपल्या भावाक तो भेट्टा. पूण तो भावाक भेट्टाना हो ताचो भाव सगळोच खुशाल आसलेलो. ताचे बरोबर आसले ते दुसरे कोयदी तो तांकां भियेनासतना पोत्तून जेजूची खबर सांगतालो. हे भाशेन ताणें दिवंक नासलें जेजूची खबर दुसऱ्यांक सांगपाचें. आनी एका वेळार ह्या धाकट्या भावान व्हडल्या भावाक म्हणलें, म्हज्या बाबा तूं आतां भियेनाय, तुका ते घोडे जिवीशी मारीत, तूं तुज्या मरणाक भियेनाय. आनी ताणें म्हटलें, नो माय ब्रदर, वाय शूड आय. हांव मेल्यार जाल्यार पासून हांव म्हज्या देवाक भेटोवंक वेतलो. हांव मरणाक भियेना, पूण काळजीदारपणान हांवें जेजूक परगटूंक जाय. हें म्हजें मिसांव, हो म्हजो वावर, हें म्हजें कार्य, तें म्हाका खबर आसा. इश्टानो, ह्या व्हडल्या भावान धाकट्या भावाक भावार्थाची शिकवण फावो केली.
काळजीदारपणान आमी आमचो बाबार्थ जिवंक जाय हें ताका शिकयलें. काळजीदारपणान आमच्या बाबार्था उरवीं आमी मरणाक फुडो करूंक जाय हेंवूय हे व्हडल्या बाबान धाकट्या बाबाक शिकयलें. आनी काळजीदारपणान आमी जेजूक परगटूंक जाय हें आमकां सगल्यांक कार्य आसा, हें आमचें सगल्यांचें मिसांव हेंवूय हे व्हडल्या बाबान आपल्या धाकट्या भावाक शिकयलें. इश्टानो, आमी सगळीं क्रिस्ती भावार्थी आनी आमकां सगल्यांक एक मिसांव आसा, एक आमचो वावर आसा, तो म्हणल्यार आमी जेजूक दुसऱ्यांक परगटूंक, जावं ती दोतोन शिकून, जावं कॅटेकिजीस, जावं एवेंजलायजेशन, हे आमकांच आमच्याच क्रिस्ती भावार्थ्यांकूच न्हय पूण दुसऱ्याय धर्माच्या भाव भयणांक जेजूची खबर दिवची वो दिवंक हो आमचो एक वावर आसा. आयज आमी इश्टानो एक व्हड प्रवाद्याची, एक व्हड भावार्थान भरलेल्या मनशाची आमी परब समारंभाव, आनी तो म्हणल्यार आमचो आस्कारी बाग्योंत जुआंव बातिस्त. आनी बाग्योंत जुआंव बातिस्त इश्टानो आमी जाणाव ही वॉज द लास्ट प्रॉफट ऑफ द ओल्ड कवनंट एंड द फर्स्ट प्रॉफट ऑफ द न्यू कवनंट. एके भाशेन तो एक पूल कसो, एक ब्रीज कसो कितें करूंक जाय. ओल्ड एंड न्यू हांचे मदें सोयरीगत हाडूंक, सोयरीगत बांदूंक. कित्याक आमकां मालाकिया प्रवादी सांगता 400 वर्सां उपरांत इट वॉज समथींग गॉड गेव टू अस. 400 वर्सां इन द हिस्ट्री ऑफ इज्रायल देर वॉज अ सायलन्स. एकूय प्रवादी उपजोग नासलो. आनी आमकां मालाकी प्रवादी सांगता, मालाकी चॅप्टर 3 वर्स 23 and 24, एलिच्या प्रवाद्याक हांव पाठयतलो. हांव येवन देसाचेर म्हजो निसणटणाचो शिराप पडना जावंक तो आवय बापायची काळजां आपल्या भुरग्यां थंय आनी भुरग्यांची काळजां आपल्या आवय बापाय थंय वळटलो. एके भाशेन मालाकियास प्रवादी हो एलिजा कोण, तो जुआंव बातिस्त म्हणून आमकां सांगता. आनी 400 वर्सां उपरांत एक आमकां नवो प्रवादी जल्मलो, जाणें आदलो कवनंट आनी नवो कवनंट, ओल्ड टेस्टमेंट आनी न्यू टेस्टमेंट हाजी सोयरीगत जोडली. आनी जुआंव बातिस्त आमी जाणाव इश्टानो एक कोडेगांत तो प्रवादी जालो. ताणें आपल्या जिवितान पिडापीठ, दूख आनी मरण सोंसलें. तो स्वताक भियोंक ना पूण सदांच तो परगडटालो. वायट दिश्टी पडल्यार तांच्या तोंडार मारतालो. आमी जाणाव हेरोदियस वायट जिवीत जियेतालो. आपले भावाचे बायले घेवन तो जिवीत जियेतालो. ताणें तेजें वायट तोंडार मारलें. भियोंक ना तो. दुस्मानांक तो केन्नाच भियेनासलो. बोनकोण ताणें सोंसची पडली. शेकी ताची गोमटी कातरून ताका आपलें जिवीत दिवचें पडलें. आनी आपल्या वावरांत इश्टानो ताणें कितें केलें जायत, पातकांचें बोगसणें ताणें परगटलें. मन बदलात, देवाचें राज लागीं पावलां अशें ताणें परगटलें. लोकांची काळजां मनां बदलूंक तो वावुरलो. आनी आमी आयकलां हाचें शुभ वर्तमान इश्टानो
जॉन बातिस्ताचे जल्माची खबर आनी तशेंच सुनोत करपाची खबर म्हणजे नांव घालपाची खबर. ताचो जल्म खेरीतूच आसलो. तो ओचोरिया मध्ये जल्मलो. ताचे आवय बापूय जाणटे पिरायेर पावलेलीं आनी ते पिरायेर भुरगें बाळ जावची शक्यताय नासली. आनी ही शक्यताय देव कृपेन भरता, मिलाग्री जाता आनी जॉन बातिस्ट जल्मता. तशेंच ताचो बापूय मोनो आसलो. नांव उचारूंक ताजी जीब सुटली आनी तो उलोवंक लागलो. हे भाशेन ताजो जल्मूच इश्टानो एक विचित्र तरेचो जालो. जुआंव म्हणल्यार आमी जाणाव गॉड इज ग्रेशियस. देव कृपे बरीत आनी ही कृपा जुआंव बातिस्तान आपल्या जिवितांत अनुभवली आनी आपल्या जिवितांत ही कृपा तो जियेलो. वी नीड टू कॉपरेट with His grace in our mission and in our work to witness Christ to this world. आमच्या बावतिस्मा दिसा आमकां कृपा फावो जाल्या. ही कृपा आमचे सोवे आसा आनी कृपे वरवीं आमी समाजांत जायते बरें करूंक जाता. काळजीदारपणूय हो गूण आमी आपणावन काळजीदारपणान आमी जिवंक जाता. जेन्ना आमी हे भाशेन करतले कृपा आमचे सोवे मोरो पर्यंत आसा. हे कृपेक आमी गोवायकी दिवंक पावतले. आमी आयकोलायचें पयलें वाचप जें आमकां दाविदाची खबर कोत्ता. पूण उपरांत आमकां जॉन बातिस्ताची खबर सांगता. देवान इसायास प्रवाद्याक राष्ट्रांचो उजवाड जावंक आपयलो. तो आपल्या आवयच्या कुसव्यान आसतना देवान ताका विचून काडलो. सगल्या इस्रायलिताक देवाची मोहिमा परगटूंक ताका आपयलो. मुनीस कुळाक देवाची सोडवण पावंक ताका पाठयलो. हे भाशेन इसायास प्रवादी तोवूय एक काळजीदार देवाचो सेवक जाता आनी इस्रायल परजेक देवाची बरी खबर परगोडटा. आमी आयकोलायचें दुसरें वाचप दोर दुताच्या इतिहासा वेलें. आमी हांगा दाविदाची खबर केल्या तशेंच आमी जॉन बातिस्ताची खबर आयकल्या. जुआंव जिवीत बदलपाचें इस्नान परगोडटालो. जेजूच्या येण्याची तो खबर सांगतालो. म्हजे उपरांत कोण एकलो व्हरतो येवपाचो आसा. हे भाशेन तो संदेश दुसऱ्यांक वांटालो. हे भाशेन जॉन बातिस्तान जायते बरें केलें. देवाच्या मिसावांक आनी देवाचे मिसांव इश्टानो ताणें फुडें व्हेलें. इश्टानो आमी काळजीदारपणान जावंक देवाचें उतर आमकां एक व्हड आदार. इजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आमकां मेवता 33 चॅप्टर वर्स 7 to 9. देव इजेकियल प्रवाद्याक खोरायेन सांगता. खोट्या मनशाक तूं शिडकायनाय जाल्यार ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदारी करतलो. म्हणजे कोण दर मनीस खोटें जिवीत जियेता, फुटींगपणाचें वायट जिवीत जियेता आनी तूं ताका तर शिटकायना, काळजीदारपणाचो गूण वापरना, ताका शिडकावंक जाल्यार तूंय ताचो मरणाचो जबाबदारी जातलो. इश्टानो शिडकावपाचें काम जड म्हूण दुबावूच ना आनी हें काम
सगल्यांकूच आवडना. आप आपल्या घरांत थांबून हें काम सुरू करून आमी समाजांतल्यान हें खोटेपण निकळावंक जाय. हें वायट पयस करूंक आमी वावरूंक जाय. तशेंच इजायास प्रवादी 50:8 आवेसवर वळ 1 ते 9 आमकां सांगता. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, काळजीदारपणाचो ताळो उबारूंक आमकां हुस्कायता. तुरतुरे सारको तुजो ताळो आयकूं दी. अनितीच्यो सांखळ्यो मोडून उडयात. सोंसून वचो तसलो भार पेले बेलो काडून उडयात. दुमाळो सोंसतेल्यांक मेकळी करात. आपलेच चिंतून समाजांत वायटाचे गुलाम करचो न्हय. हे भाशेन इश्टानो, जे आमी कितें आयकलां हें सगळें शेगूण आमकां काळजीदारपणाचे मनीस जावंक आपयता. इश्टानो, आयज आमी बागयोंत जॉन बातिस्ताची परब, ताच्या जल्माची परब ती. आनी कितें आमकां शिकयता काय ताचो जल्म. पयले सुवातेर एक जल्म दीस म्हणल्यार एक खुशालकायेची घडणी. आमी जल्मले तेन्ना आमच्या आवय बापायन दुसऱ्यांनी तो सेलेब्रेट केलो. आमच्या घरांत भुरगीं जल्मतात तेन्ना आमी तो सेलेब्रेट करता. एके भाशेन जल्म दीस आमकां एक देवाचें देणें. एक मनीस संवसारांत जल्माक येता देवाचें मिसांव घेवन, आनी देवाचें मिसांव हें संवसारांत फुडें व्हरूंक. आमकां जें देवान मिसांव दिल्लें आसा, जेजूक परगोडपाचें, जेजूक गोवाय दिवपाचें, हें आमी करूंक वावरुया. जावं तें आमच्या घराब्यांत, जावं तें आमच्या समाजांत, आमचे कामाचे सुवातेर, सगळे कडेन आमी जेजूक परगोटुया. दुसरी वस्त म्हणल्यार जेजू आनी जॉन बातिस्ता मदीं खोल संबंद आसा. आनी हो संबंद म्हणल्यार सोडवणदाराची वाट तयार करूंक. जॉन बातिस्त जेजूची वाट तयार करता. आनी वाट तयार करूंक, जिवीत बदलूंक तो तांचे लागीं मागता. जेजूची बरी खबर तो परगोडटा. आमकां सगल्यांक हो वावर आसा बरी खबर परगोटूंक, बरी खबरो दुसऱ्यांक उलोवंक. गजाली करून दुसऱ्याचें नांव पिड्यार करचें न्हय, पूण गजाली करून दुसऱ्याचें नांव सांबाळूंक या. दुसऱ्याचें बरें उलोवंक आमकां आपयता. तशें इश्टानो, जेजूच्या आनी आमच्या आपोवण्या व कार्या मदीं खोल सोयरीगोत आसा. ती म्हणल्यार आमी गोवायकी दिवंक. जेजू बापाक गोवायकी दिवंक खुर्सार मरचो पडलो. जॉन बातिस्ताकूय ताची गोमटी कातरची पडली. देवाक ताची बरी खबरेक तो गोवाय जालो. पूण हांव तुमकां म्हणटालो, जेजूक गोवायक दिवंक सोंपें न्हय. आमच्या उतरान, आमचे कोरनेन हें आमकां सोंपेंपण न्हय. पूण इट इज व्हेरी चॅलेंजींग मिशन टू प्रोक्लेम जिजस टू अदर्स. आयज आमी इश्टानो हें चॅलेंज कशें आमी घेवया आनी आमी जेजूक दुसऱ्यांक परगोटूंक वावरुया. Jesus the point, John the pointer. आमी जाणाव, John led his disciples and people to Jesus. कित्याक Jesus the point. आनी जुआंव ताका बोट दाखयता. हो तो देवाची शेळी.
आमची पातकां बुगशितलो, आमचे पासत कुर्सार मरतलो, हे भाशेन तो सांगता. जो बातिस्तान लोकांक जेजू सोरशे व्हेले. The focus was on Jesus and not on himself. जेन्ना आमी कितें वावर कोत्ता आमकां शाबासकी न्हय पूण जेजूक शाबासकी. जेजू शायन जावंक जाय, आमी शायन जावंक न्हय. आमी जेजूक परगटूंक जाय. हे भाशेन ही खालतीकाय जॉन बातिस्ता सोबे आसली. आयज हीच खालतीकाय इश्टानो आमी आपणावया. आमी व्हडपण न्हय, व्हडपण जोडचें न्हय पूण सादेपण आनी खालतीकायेचे शिगूण आपणावया. Jesus the word, John the voice. When the voice was born, Zacharias' voice returned. जेन्ना आवाज जॉन बातिस्त जल्मलो तेन्ना जाकार्यासाची उतरां सुटलीं. टुडे वी आर द वॉयस फॉर द वर्ल्ड. जेन्ना हुंयसर कितें उलोवंक जाय, खुंयसर कितें शिटकावंक जाय, आमचो ताळो उबारूंक जाय, तो आमी करूंकूच जाय. कित्याक आमी सगळीं प्रभादी जेजूची हो आमकां वावर आसा. आयज इश्टानो प्रभादी खुशी हो आमचो ताळो, हो आमचो आवाज जो आमी उबारूंक जाय, उनितीचेर भ्रश्टाचाराचेर, तो आमी करूंकूच जाय. आयज इश्टानो हेच करूंक, स्वताक गोवायकी दिवंक, जे भाशेन जॉन बातिस्तान जीव दिलो, जेजूकूय जीव दिवचो पडलो, आमी काळजीदारपणाचे सेवक जावया आनी सदांच आमी बरें करूंक वावरुया. हीच कृपा जी आमचे सोबे आसा, आमच्या बावतिस्मा दिसा आमकां मेवल्या, हीच कृपा आमी दुसऱ्यांक दिवंक आमच्या बऱ्या उतरां वरवीं, आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं. हेच देणे आमकां सगल्यांक ह्याची मिसाची भेटेन फावो कर म्हणून जॉन बातिस्ताचे विनवणेन जेजू लागीं मागुया. उबी रावया मोगळ बाबूंलो. आमी आख्खे नोव्हेंबर सोत मानता ह्या आमच्या बाबा ताची उचारणेचेर नियाळ केला. एक सोत तर हीच सोत मानता आतां आमी उचारचे बुलदेक आमची गायन मंडळ गायतले आनी आमी फकत जबाब दितले ओय हांव सोत मानता. आमचो बाप हे पोरी गायनांत जातलो. Sot manta, oi au sot manta. पोतून म्हणुया.
sot mata. Oi am sot mata. Domeniamo de Deo, Trisra disabeliamo, ci salo. Sorga solo, sorbot veda, Deva papacia, usfiak pusa. Doidan civiani meleuci, nusume coru ietolo. Oi am sot mata. Oi am sot mata. Sot mata povin artean, Catholic povin sobe, Bogdan so ektan. Patkace boksore, Gurice civun bon, Sasna cevin. Oi am sot mata. Oi am sot mata. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमच्या भावार्थाक काळजीदारपणान आमी गोवायकी दिवंक आमकां देवाच्याच आदाराची गरज. देवाचेरूच पातयेवन आमच्यो गरजो, आमची मागणी ह्या मुखार आमी घालुया. पवित्र सोबेच्या वडिलांनी क्रिस्ताचे गूट ओदीक खोळायेन समजूंक आनी वळखूंक जुआंव बावतिस्ताच्या साद्या जिविता वरवीं ताचें जिवीत सादेपणान बोल्लोलें जावंक आनी हेच तांचें जिवीत आपल्या पोरजेक मोडूंक जेजूचो आलाशिरो तांकां मागुया. Jesuच्या नावान बाबा, हे मागणे करता तुका. देशाच्या फुडाऱ्यांनी आनी राजकारबार चलयतल्यांनी आपल्यो पदव्यांक आनी जोडट्यांक चिटकून रावूंक न्हय बगर पोरजेच्या आनी सृश्टीच्या उदरगती पासून वावरूंक पवित्र आत्म्याचें मार्गदर्शन तांकां मागुया. Jesuच्या नावान बाबा, हे मागणे करता तुका. जुआंव बावतिस्त आपल्या चिंतनांनी, उतरांनी आनी कोडण्यांनी स्वताचो आनी नितीचो नीज गोवाय जालो. आपल्या मोडण्याच्या वेळार पासून सोत ताच्या ओंतार आसले. हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आमा सोमेस्तांनी आमच्या पात्रोणाची देख घेवन ह्या पोरबे समयार आमकां बापाचो आदार मागुया. Jesuच्या नावान बाबा, हे मागणे करता तुका. संवसारांत जे पेस्त पिडेक लागून लोक आडकोल्यांक सांपडला, वावर ना जावन बेकार आसा, पिडा जावन लोक मरोन गेला वो हॉस्पिटलांत आसा, कुडी भावना आर्थीक ओत्मीक आनी समाजीक वाटेन धोपको बसला, तांची काकलूत कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. Jesuच्या नावान बाबा, हे मागणे करता तुका. आयज कोमनीदाद आनी PPC
आयची सेवाधर्मीक मांडावळ करता. ह्या संस्थांचेर देवाचो आशिर्वाद मागतना परब मनयतल्या आमच्या आख्ख्या पिळेंच्या गांवचेर पादवीगाराचेर 9 दिसांची तयारी करूंक आदार दितल्या पाद्रींचेर आनी तोरेन आदार दितल्या फिरगोज वांगड्यांचेर बापाचो, पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो मोग, एकवट आनी शांती मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयज आमचो सुपुल्लो भुरगो जॉन जॉशुआ डिसुजा पवित्र सोबेचो वांगडी जाला. बावतिजमा वरवीं ताका पवित्र आत्म्याचें देणें फावो जाला. तर जॉन सदांच देव भिरांतीन, जानवायेन आनी कुरपेन वाडोवंक ताका बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. भोव मोगाल बापा, आमच्यो खालत्यो गरजो, आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यात. हे सगळ्या मागण्या वरवीं आमकां काळजीदारपणाचे सेवक कर आनी आमच्या गांवच्या भाव भयणांचेर सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे आमचे मागणे मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. मोच्या भावा भयणीनो,
मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पयस शुभेच्छा दाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, इस्नान दातारा बाग्योन जुवान संवसाराचें पाप काडटल्या मेंढऱ्याक दाखोवन दिलो. ह्या इस्नान दाताराचो जल्म संतोशान समरुंबून त्याच निश्कळोंक मेंढऱ्याक आमी तुका भेटूंक आयल्या. ताच्या रोगतान आमकां अदीक निर्मळ कर आनी आमचे उदेशी तो दुलोब मेंढरो जेजू सोर मनशांचो एकलोच सोडवणदार म्हूण आमच्या काळाच्या मनशांक दाखय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय मोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची वाड तयार करच्याक आपले मायेचे कुसव्यान आसतनाच इस्नान दातारा जुवावाक तुवें संस्कार लय आनी जल्म आयिल्ल्या सोर मनशां परस व्हरतो मान ताका फावो केलोय. आपल्या जल्मान ताणें जायत्यांक संतोश हाडलो आनी आयिल्ल्या सोडवणदाराक जल्मुच्या आदींच ओळखून आपल्या आवयच्या कुसव्यांत आनंदान तो उरलो. संवसाराचें पाप काडटल्या मेंढऱ्याक आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताक सगळ्या प्रवाद्यां मदें ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलो. जॉर्दान न्हंयच्या उदकान ताणें पवित्र इस्नानाच्या घोडणाराक इस्नान दिलें. अशें व्हांवतें उदक आमचे भुमींतलें सर्गींच्या जिविताची जोर जावंक पावलें. शेवट पर्यंत तो रावलो विस्वाशी आनी मोर घालून आपल्याच रोगताची मरणांत लेगून उजवाडाक ताणें दिली साक्षी. देखून सर्गींच्या दुता भक्ता सांगाती पृथ्वीर तुका वाखाणून निरोन तोरी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी गायता. Powiedz, dobra co sobie zbutu. Sorgany sosar pola, tu czas mój Boga. Usorgi tu konsorsu, sobie zboracina wyjeda taka. Sorsu. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची.
तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगो पिवया. तुझ्या कुसानी पुनाची मोरपोना उरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा सोडगो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडानी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंचो धरून मेल्यांत आमची गांवची भाव भयणां उदी करून कोविड-19 एपिडेक लागून मरून गेल्यांत. गेल्या वर्सा ती पोरबेक आसली, आयज आमचे मदें ना. तांची आनी हेर आमच्या भाव भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची पिल्यान पवित्र सोबेच्या दर एका कुटुंबाची आयज वाडदीस काजाराचो दीस समारंभ तेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्योन जुसे, भाग्योन धर्मदुता, भाग्योन जोआं बातिस्त आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी आमच्या भावार्थाक गोवायकी दिवंक हें देणें आमकां मेळूंक आमी सगलीं आमच्या बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज्य आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता.
सांची पावतका बोगोस आनी आमकां तांणी पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमच्या बापा स्वर्गीच्या सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारां जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वर्षान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवट पदवी आनी मोयमातुशी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुझे सवे आसूं एकामेकाक जेजूची शांती दियात देवाचे शेली संसाराचे भावकतले आमचे काकूत देवाचे शेली संसाराचे भावकतले आमचे काकूत देवाचे शेली संसाराचे भावकतले आमकां शांती दे शांती दे ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगलीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक कदीच म्हाका निर्मू नाका आमेन
Świętokalizmocie Żadnych jedniach tudzia Rakurauta disporte Lub moka mocia Świętokalizmocie Żadnych jedniach tudzia Rakurauta disporte Lub moka mocia Dovela tu cielo Tu calismoce Tu chamacaso Letove manche Dovela tu cielo Tu calismoce Tu chamacaso Letove manche कोविड-19 पिडा सोंसतल्या आमचो सांगात दिवंक मागणे दयाल देवा सगळे रोचणी तूं तुजो मोग दाखयताय संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणे दोयेन आयकून घे ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती गोठाय दी सोरपूस करून वयसांनी हे पिडे आड झुजूंक वासीन सोदून काडला ते आमकां पेकोवणी हाडूंक पोरचे खातीर फावो तुसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्या पासत आमी मागता हे मागणे आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सगळीं उबी रावया प्रार्थुया बो वर्त्य देवा आमच्या दोयाल बापा बाग्योन जुवांव स्नान दाताराची जल्मा परब आमी आयज संतोशान समोरमली सोडवणदारा मुखार सारको खालतो जावन ताच्या वाणाची वादी सोडूंक आपणाक फावो ना म्हूण ताणें ओळखून सांगलें ताची देख घेवन आनी ह्या पवित्र जेवणाचे कुरपेन आमी ओदीक ओदीक ल्हान जावंक आनी आमचे जिणेंत जेजू वाडत वाडत वचूंक निर्मी म्हूण विनम्र काळजान आमी मागता तेच तुज्या पुता जेजूचे नांवीन अशें बसया. फादर रोमियो फादर मॅवरीक आनी म्हज्या नांवान तुमकां सगल्यांक बो करून जे घरांत रावन हे एमिसान वांटो घेतात वो खंयसरूय ऑनलायन एमीस पळयतात तांकां सगल्यांक सांजांवची बरी खुशाल बरी परब हॅपी फीस्ट टू एवरी वन ऑफ यू. सांजावान आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालचो. थोडीशीं दिनवासाची उतरां हांव दिनवासता पवित्रेक बाप पूत पवित्र आत्म्यांक जाचेच आदारान जाचेच प्रेरणान हो विशय आमी वेंचून काडलो आनीक आख्खे नोवेन बोर बरी ह्या आमच्या स्वतांचे भावाताचे स्वतांचेर आमी नियाळ करून आयज आमी परब समरुमली. तर आर्गां देवाक सगळें बरे भाशेन जालें देखून फादर रोमियोक हांव दिनवासता इतलो बिजी आसून पासून सदांच बिजी
जायत्यो नवी नवी वस्तू ताणें केल्यात आनीक आयज आमचे मदीं तो येवन हे पोरबेची मीस आमकां भेटयली त्या पासून ताका दिनवासतां जायती म्हाका हे तिसरें वर्स आनी फादर रुबी म्हणटालो म्हाका एक तरी फेस्ताक तूं चान्स दी तर हे पावटी ताका चान्स पडलो तर फादर रोमियो तुका दिनवासतां देवान तुज्या वावराचेर आशिर्वाद घालचो फादर मॅवरीक तूं सांगला ते भाशेन कारितास हाचो डायरेक्टर आनीक जायतो वावर आमच्या गोंयांत आमच्या डायसिसीन तो करता भोव करून दुर्बळा पासत ताकाय बी हांव दिनवासतां ह्या आमच्या मिसान सौभाग्यान बलिदानान वांटो घेतलो देखून ह्या नोवेनाच्या दिसांनी तरेतरेचे विशय आमी वेंचून काडले आनीक जायते यादनीक आमचेच सिनारींतले फादर एलिस्टन फादर झेवियर फादर एल्वीस फादर रायन फादर आग्नेल डायस हे आयले तशेंच कांदोली पातकूर फादर सेंटफूड आनी पोरबोचो पातकूर फादर आल्फी हे येवन देवाचें उतर पुरगुटले हे पासून ताका हांव दिनवासतां आमचे PPC मेंबर्स आनी समुदाय जाणीं मिसाची सगळी मागणी बरयली ताकाय बी हांव थँक्यू म्हणटा आमचो कोय जरी तर लॉकडावनाक लागून थोडेशे मेंबर आसात ताकाय बी हांव थँक्यू म्हणटा भोव करून डॉमिनीक जाणें आयज फुडारीपण घेतलें तशेंच लिजेंडो वायलीन आनीक टॅरल बेस गिटार आविला किबोर्ड आनीक आल्सिना आनीक एल्थिया सिंगर्स ताका दिनवासतां आमच्या नोवेनाच्या दिसांनी आमकां स्नॅक्स जावं टी तयार केली मिंगेलीन ताकाय बी हांव थँक्यू म्हणटा आमचे सांगिस्तांव बॉबी राकेश आनी फोर्सू तांकांय बी सगळी मिसाची मांडावळ केली तयारी केली ह्या पासत आयज आमी एक बुलेटीन कास अंक फेस्ताचो आमी काडटा आमचो शाप्पी एंड्रू डिसोजा ताकाय बी हांव थँक्यू म्हणटा निमाणे कडेन पासून गेल्यार तो सगळें तयार करता ताकाय बी एंड्रू तुका थँक्यू दिसपोटी आमकां मिडियाचेर जावं TV चॅनल CCR TV जो आमचें डायसिजन सोशल कम्युनिकेशन सेंटर आसा हो आमचेच इगोजूचें YouTube चॅनल आसा आनीक भोव करून CCR TVची टीम फ्रेझर आची क्लाउदियो आनी समीर दिसपोटी हांगासर येताले 4 वरांचेर 1 वर आदी येवन ते सगळी तयारी करताले आनी बरे भाशेन आमकां ही कावरेज दिली देखून आनीक न्हय आमचेच गोंयांत पूण आख्खे इंडियेंत आनी आख्या संवसारांत हे आमचे युट्यूबाचेर वा तांचे चॅनलाचेर ही नव्यान आमकां पळोवंक भाग घेवंक आदार दिलो हे पासून तुमकां दिनवासतां तशेंच आमची मिडिया टीम जी आसा झेवियर एडम आनी मारिया तांकांय बी हांव थँक्यू म्हणटा आमचे कॉन्फ्रार भाव आयज कालच्या दिसाक आनी आयच्या दिसाक आमकां ह्या मिसाची भेटेन वेस्पराक आनी फेस्ताक न्हेसून कॉन्फ्रार न्हेसून आदार केलो आनीक हे जे वस्तू तुमी पळयतात नोवेनाच्या दिसांनी हे सिल्वर वो दुसरी वस्तू आमकां दिल्यो ह्या पासत तांकांय बी थँक्यू कॉन्फ्राचो प्रेजिडंट झेवियर ताकाय थँक्यू आनीक तुमी जाणात आमचे गोंयकार आख्खे संवसाराक शिंपडल्या तशेंच आमचे पिलेनकार आनीक पिलेन विलेज एसोसिएशन मुंबयच्या शारांत ते वर्साच्या वर्साक ही परब संभ्रमतात पूण लॉकडावनाक लागून गेल्ल्या वर्साक आनी हे वर्साक ताका हे फेस्त करूंक मेळूंक ना हाका लागून ताणें आपलें दान कशें आमचे फिरगोशेक दिलां 10,000 ताका हांव थँक्यू म्हणटा आनी निमाणे कडेन ह्या फेस्त नोवेनाची तशेंच फेस्ताची सगळी जबाबदारी जावं पयशांचे वाटेन आमकां देसपेस आमकां फेस्त करूंक आदार दिला आमची कोमुनिदाद पिलेन ताचो प्रेजिडंट रुमाल तशेंच एटर्नी स्टिवन जायतो वावरले दोगांय बकून स्टिवन ताकाय बी हांव दिनवासतां कितेंय बी सांगलें नवी सुचोवणी हांव केन्नाच ना म्हणूंक ना पूण सदांच वय मोडले आनी भाशेन सहकार दिलो ह्या पासत ताकाय बी हांव थँक्यू म्हणटा आनी कोणाचें नांव जर तर हांव काडूंक विसरलो जाल्यार आदींच फुडें थँक्यू म्हणटा आनीक देवा तुमचेर आशिर्वाद घालचो कोविडाक लागून आमचे पुरसां वाचचें ना पूण हांगासरूच रावन आमी रेलिकेचो जावं बतिस्ताचे रेलिकेचो आमी उमोव दितल्यो
हांव मागता फादर रोमियो आनी फादर मेवरिका लागीं हें बुलेटीन जें आमचें आसा कासांक फेस्ताचो तो रिलीज करपाक. आमचे दिनवास फादर डेरिक पादवीकार सांव बातिस्त इगोर्जीचो पिलेर्न आमचो फ्रेंड तो बरो आनी आयज आमकां चान्स दिलो. ताणें आनी एक फावट चान्स दिलोलो पूण हांव पावंक नासलो. खूब खुशालकाय भोगता तुमच्या गांवांत येवन हे मिसाची भेट भेटूंक आनी देवाची उतर परगटूंक. फादर डेरिकाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. जायती ताका उमेद आसा वावर करूंक आनी वावर करता. तुमचे फिरगोजीत आमी पळयता. आदी तो बावुरलो एज अ वोकेशन प्रोमोटर आसो संचालक कसो डायरेक्टर आनी आयज तो तुमचे फिरगोजीनासून काय बरो वावर करता. आमी ताकाय ह्या बऱ्या वावराक शाबासकी दिता आनी देवाचो आशिर्वाद आमी ताचेर मागता. तुमकां सगल्यांक ह्याचे पोरबे उर्बी जॉन बातिस्ताचे विनवणेन देवान जायती बेसांवां घालचीं तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या घोराब्याचेर, भुरग्या बाळांचेर, वावर धंद्याचेर. उदीक करून ही कोवीड-19 पॅन्डमीक हातनी तुमकां सुरक्षीत सांबाळची हे आमचें मागणें आमी तुमचे पासत देवाक भेटयता. आयचो दीस कुशालकायेन सारूंक हे आमचें मागणें तुमचे पासत. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तकल्यो बागोयात. सर पदवेदार देव कोणवडायेन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सोडवण दिवपी जाणवायची ओळख तुमकां फावो करूं. आमेन. भावार्थाचे शिकवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या कोरदेनी थिरायेन वाडोवंक तुमकां कृपा दिवं. आमेन. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तोच मोगाल देव तुमकां काळजीदारपणान जिवंक आपणाची चलोवन व्हरूं आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्मेचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सोबे सदां आसूं. आमच्या भावार्थाक काळजीदारपणान गोवाची दिवंक वचून येयात. जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची ओळखकार. बागेवन जो बादिस्त आमचे पासत विनोती खोर. आमकां फौसाचे देवान बसयला ते. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुवें बासयलोल्या सोडवणदाराक घेवंक तुजे पोरजेक तयार करचे खातीर बागेवन जोवाक तुवें आपयलोय. आमचे आदले पातकी जिणेक पाठ करून
आमच्या सोडवणदारा जेजूचो सगळ्या काळजान पाटलाव करूंक आनी हे भाशेन शांती आनी संतोश जोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपा फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. देवाचो आसो आशिर्वाद आमचे ताई सदांकाल. आमेन. आमच्यो तकल्यो बागेवन आमी आशिर्वाद घेवया. Sogles tudzie taj bołocza pacie, co milagry, co mon martyrycie. Żywy mirando, miracze nasze, to ja co, pato da pocie, zadziła baptyzma zdrowia, sukanali do kamera soglia. Ami Padre ta adaratuja Boka ke nazamka Saninaka Sajiva baptisma stronamcha Sukana lindu kamela solya Ami Padre ta adaratuja Boka ke nazamka Saninaka. Moron ang chikasa ukarani Ayam bokta tuja paya lagi Melun kayam ka Depa chiteni Shiuraya gawan Besama tuji Sajiva patit Pastronam siya Sukana dito kapela Soglia Ami Padeta adarar tuja Bokta kena samka Sadinaka Sajiva Matita Tronasya Sukana dito kapela Soglia Ami Padeta adarar tuja Bokta kena samka Sadinaka. Tu Gesù tu soporo sorga tu mosso devo kai podvida tu gente che vuoi sosa ya de sosa tu am so osta ajiwa bati pastrona sukana ni dukan vela soglia Ami Padeta adaratuja Bokta kena zamka Sadinaka Sajiva baptis Patronamsha Sukana nidukan vela Soglia Ami Padeta adaratuja Bokta kena zamka